नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार. तुम्ही जाणाच आसतले इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आता गोंयांत जावपाचें आसा. 7 ते 13 जानेवारी मजगती हे पर्पल फेस्ट जातले. तर ह्या पर्पल फेस्टाक मेन महत्वाचे जे मनीस आमचे बरोबर आसा, मंत्री सुभाष फळदेसाय. आमी आयज तांचे बरोबर चर्चा करतले, जाणून घेतले ह्या पर्पल फेस्टा विशीं. सर तुमकां येवकार. धन्यवाद. पोरू नॅशनल असले अंदू इंटरनॅशनल जाता आनी कशी तरेन तयारी चल्ल्या, कितली तयारी जाला तें सांगात. आयज आसा शेवटचो दीस आसा आनी फाल्यांच्यान पर्पल फेस्टाचें इनॉग्रेशन. जरी हांवें फाल्यांचो दीस म्हणलो, आमचे 6 तारखेच्यान थोडे इव्हेंट सुरू जाले. काल आमचे सायन लँग्वेज इंटरप्रिटर्स हांचे 2 दिसाचें कन्वेन्शन सुरू आसा. काल जाल्लें आयज आसा. आयज आमी हांगा मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन, मिडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मिडिया कम्युनिकेशन जर्नलिस्टांचें कन्वेन्शन जाल्लें आसा. हाव टू गेट द इन्फॉर्मेशन, हाव टू प्रोपेगेट द इन्फॉर्मेशन, जर्नलिजमाचो रोल कितें आसा, ह्या सगळ्यांच्या बाबतीन आमची कन्वेन्शन चलतले आसात. ह्या कन्वेन्शना भितर आमी डिबेट करतले, आमी डिस्कस करतले बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज आनी आमच्या दिव्यांगा खातीर आमचे मास कम्युनिकेशन किंवा मिडिया हे कशें इंटरप्रिटेशन करतले आनी एक्युरेटली स्प्रेड करतले, सो दॅट तांकां आपलो वॉयस जनते पर्यंत पावोवपाची कशी खुबी आसा हाचेर करतले. हाचे भायर आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचे गेले फावटीक आमकां फक्त 3 कन्वेन्शन जाल्ले. ह्या फावटी आमी ह्या 6 दिसांनी भितर, ह्या 8 दिसांच्या भितर आमी सादारणतः 30 कन्वेन्शन्स क्युरेट केल्ले आसा. 2 कन्वेन्शन सुरू जाली डिफरंट प्लेसीचेर, म्हणजे आमचे गास्पार्डायस आसतले, कला अकादमी आसतले, ESG आसतले, किंवा आमचे DB बांदोडकर हे आसतले, अशे अनेक विवांता आसतले, अनेक वेन्यूचेर आमची कॉन्फरन्सीस सुरू आसतली. आनी तातूंत कॉन्फरन्सीस रिलेटेड टू एज्युकेशन, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू प्रोवायडींग एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट्स, जावं तांचे प्रश्न आसात. एवरी डिजेबिलिटी हॅज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. देर आर 21 डिजेबिलिटीज आनी ह्या सगळ्या डिजेबिलिटीक न्याय दिवपा खातीर कितें कितें गोश्टी जावपाक जाय, आमी कश्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस फॉलोड एल्सवेअर, दुसऱ्या स्टेटींनी, दुसऱ्या कंट्रीनी कशें केल्ले आसात हाचे सगळो आमी आढावो घेतलो. आनी म्हणजे आमचें एक ध्येय आसा, एक ऑब्जेक्टीव आसा हे पर्पल फेस्टिवल करता आसतना. आमी तर म्हणटात हे पर्पल फेस्टिवल हो जो आसा तो एक हे न्ही, इव्हेंट न्ही, तो एक मुवमेंट जावन आसा. आनी हो मुवमेंट म्हणजेच एक रेवोल्युशन हाडपा खातीर, एक क्रांती आमच्या जे दिव्यांग भावां मदीं आसा तांकां एक क्रांती घडोवन हाडपा खातीर हो आमचो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा. आनी गेले ते फावटीक आमकां सादारण ते दिव्यांग लोक डेलिगेट्स आयिल्ले ते 5000. ह्या फावटीक आमी अपेक्षा करतात किमान 15000. आनी ह्या 15000च्या भितर आमी पळयतात की एक व्हडलो स्पोर्ट्स इव्हेंट आमी नॅशनल पॅरा एथलेटीक चॅम्पियनशीप दवरिल्ली आसा, वेरीन आमकां म्हणजे पार्टिसिपेशन आयिल्लें आसा ते 1500 एथलेट्स आर गोईंग टू बी प्रेजेंट टू पार्टिसिपेट इन दी एथलेटीक मीट. ताचे भायर जे स्पोर्ट्स आसात आमचे, व्हीलचेअर क्रिकेट आसतली, व्हीलचेअर बॅडमिंटन आसतली, व्हीलचेअर आमचे टेबल टेनीस आसतली, व्हीलचेअर आमचे बास्केटबॉल आसतले, आमचे बीच व्हॉलीबॉल आसतले, ब्लायंड फुटबॉल आसतले, युनिफायड फुटबॉल आसतले. हांव सांगत वतलों अश्यो 6 गेमी आसात. तातूंतल्यान आनीक 600-700 प्लेयर, म्हणजे सादारण ते म्हाका दिसता की 2500 प्लेयरच आमकां हातूंत भितर येतले. बाकीचे जे डेलिगेट्स आसात दे वील बी रिप्रेजेंटींग देर ओन डिफरंट कायंड ऑफ डिजेबिलिटीज. सो हाचे भितर आमकां इंटरनॅशनली कांय गेस्ट आयिल्ले आसात. काल जे आमी सायन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन्स केल्ले आसात, कांय डेलिगेट्स आसात, कांय रिसोर्स पर्सन आसात, ते आमचे US, न्यूयॉर्क आनीक नेपालाच्यान आयिल्ले आसात. आमकां बरें पार्टिसिपेशन मेळ्ळें आसात. आयज आमी पळयतात की अनेक जे एग्जिबिटर्स आसात ते एग्जिबिटर्स आतां जापानांतल्यान ती आयिल्ली आसा. शी हॅज कम फ्रॉम जापान. She has designed the assistive technology and she will be exhibiting her product for the children, how to overcome their disabilities. So there are lot of participation internationally which is happening here. आणि आमकां बरें दिसता की आमी ह्या भागान भितर हें सगळें क्युरेट करपाक शकता. आयज सादारण आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा केल्लो आसा, ह्यो ज्यो एरियाज आसा, आमी एक वटच्यान मांडवी न्हंय पळयतात आनीक मांडवीच्या त्या सी वॉटरांतल्यान आमचे सगळे दिव्यांग भाव पार्टिसिपेट जाता सुरवात करतले. आमचे ह्या सेतू वेल्यान आमी वयर येतले आनीक आमी हांगा कला अकादमीन लँड जातले. कला अकादमींतल्यान आमी DB बांदोडकर वतले. तुमी ब्युटिफूल आमी एग्जिबिशन स्टॉल्स जे केल्ले आसात तातूंत भितर ईच ऑफ देम वील एग्जिबीट डिफरंट कायंड ऑफ दीस. हांगा फूड कोर्ट केल्ले आसात, म्हणजे आमची जीवन पद्दती कशी आसा, आमचे बाकीचे गजाली आसात, ह्या
सादारण ते ह्या फुटबॉल जो आसतलो सादारण 3 लाख 6 दिसां भितर वो फुटबॉल आमी कसो कंट्रोल करतले आनी तांकां सुविधा कशे दितले हें सगळें पयलें जर जायत इट इज अ ह्यूज 1,30,000 स्क्वेअर फिटांचेर आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर घडयल्लो आसा DB बांदोडकर आनी कला अकादमीन. त्याच्या भायर जे आमचे वेरियस वेन्यूज आसतले थी आमी क्युरेट केल्ले आसा. सो ओवरऑल इट इज आमी कल्चरल जे प्रोग्राम्स आसा ते कल्चरल ऑल अक्रॉस एवरी डे यू वील फायंड बेस्ट ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम्स क्युरेटेड इन एसोसिएशन विथ आमचे जे भुरगे डिफरंटली एबल भुरगे आसात ते परफॉर्म करतले. जे डिजेबल आसा दिव्यांग आसा तांकां एक स्टेजीचेर परफॉर्म करपाची आपली कौशल्य कला दाखोवपाची एक संदी मेळटली. अँड दिस इज ओवरऑल अ व्हेरी गुड एनवायरमेंट हियर. वॉट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम देर डिजेबिलिटी ह्या आमच्या दिव्यांगत्वाचेर मात करपा खातीर ज्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय ते सगळे ह्या पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी करीत आयिल्ले आसात. पोरू 3 दिसाचो आसलो, अंदू 6 दिसाचो आसा. म्हणजे पोरू आनी अंदू अशें वेगळे कितें तुमी नवें केलें? ना गेले त्या वर्साक तो नॅशनल लेवल दिव्यांग फेस्टिवल आशिल्लो, पर्पल फेस्टिवल आशिल्लो. ह्या वेळार तो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाल्ले आसा. ह्या वेळार आमी स्पोर्ट्स मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायज केल्ले आसात, कल्चरल एक्टिविटीज मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायज केल्ले आसा आनी ते इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आसा, जे एक्झिबिशन्स आसात. आमी एक मुद्दाम जावन 6 दिसां खातीर कित्याक की गोंयान भितर जितकेय दिव्यांग आसात तांचे खातीर आमी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आनी आमदारा कडेन रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे जे दिव्यांग हांगा आसात तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तांचें स्क्रिनींग जातलें, मेडिकल टेस्टिंग जातलें आनी तांकां जी गरज आसा दिव्यांगाक ओवरकम करपा खातीर आमी तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट एड्स एप्लायन्सीस डिवायसीस आनी इंस्ट्रुमेंट्स सॉफ्टवेअर एप्लिकेशन्स हे सगळे तांकां मोफत दितले. आनी प्रत्येक दिसाक सादारण 350-400 लोकांक स्क्रीन करतले आनी तांकां ह्यो गोश्टी दितले. सो ओवरऑल इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट वील ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन द मायंडसेट. आमचो जो दिव्यांगा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा तो टोटल दृश्टिकोन बदलतलो ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आमी आमचे कांय लोक म्हणटात की पर्पल फेस्टिवलाचे इतको खर्च करून ताचो फायदो कितें. फायदो इतकोच आसा की आमी जे ल्हान ल्हान भुरगे आमच्या स्कुलान आसात सादारण 180 फिल्मां आमी क्युरेट केल्ली आसा विच आर रिलेटेड टू दिव्यांग. जे दिव्यांगाक कनेक्टेड केल्लीं ही 180 फिल्मां आमी स्क्रीन करतले आनी प्रत्येक दिसाक 1000 और वयर भुरगे आसात ते ह्या दिव्यांगा खातीर केल्ल्या फिल्मांनी पार्टिसिपेट जातले आनी तातूंतल्यान एक वेगळो एनवायरमेंट तयार जातलो. जे नेक्स्ट जनरेशन नवी पिढी येता ती नवी पिढी दिव्यांगा बरोबर वेव्हार कसो करचो, तांकां समानता कशी दिवची, तांचेर अत्याचार कशे जावचे ना आनी तांकां हॅरासमेंट कसो जावचो ना, तांकां स्टिग्मा कसो येवचो ना, त्या फॅमिली कडेन कनेक्टेड कशें रावप आनी दिव्यांगाक एक वेगळें लायफ दिवपा खातीर आमी कितें करपाक जाय आमचे मदले बदल हें सगळें घेवन आमी मुखार येतलो. हो अचिवमेंट आसा. कांय लोक आमी वी कॅनॉट मेजर दी अचिवमेंट्स ऑर दी सक्सेस ऑफ पर्पल फेस्टिवल टेप लावन मोजपा सारकी गोश्ट न्ही. It is overall sensitization, it is overall providing a good environment for the Divyangs so that ते सस्टेनेबिलिटी उरतली, तांचे मदीं एक आत्मविश्वास निर्माण जातलो, एक जिद्द निर्माण जातली, एक उर्बा निर्माण जातली आनी उर्वरीत आयुश्यान भितर ते मोठ्या प्रमाणात स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक शकतले आनी ते आपल्या फॅमिलीचेर बोजा जावपाक शकचे ना किंवा आपल्या समाजाचेर घातक ठरपाक शकचे ना. अशा पद्दतीची बदल हे दिव्यांगां मदीं अपेक्षीत ह्या पर्पल फेस्टाच्या नंतर आसा. हे पळय आतां तुमी डिफरंट कशे रूम्स आसचे दिव्यांगाच्या घरान भितर पसून कशे आसतले. आमकां एक एक्सपिरियन्स झोनूय म्हणून केल्ले आसा आमी. जे एक्सपिरियन्स झोनान भितर आमचे भुरगे वतले, आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स वतले, ब्युरोक्रेट्स वतले, सामान्य जनता वतले आनी तांकां कळटलें की दिव्यांग कितें फेस करतात. एक ब्लायंड मनीस आमी एक डायलॉग इन अ डार्क रूम म्हणून केल्लो आसा. आमी भितर वचपाचें, आपलो बेडरूम पळोवपाचो किंवा आपले टॉयलेट पळोवपाचें, वॉशरूम पळोवपाचो, आपलो ब्रश काडपाचो, आपली पेस्ट काडपाची, तोंड धुवपाचें, आपली च्या करून पिवपाची, हें स्वता एक्सपिरियन्स करपाक मेळटा. तयारी आमची खूब बरे प्रमाणान जाल्ली आसा. आयज हांगा एडीप किंवा आमचे एसिस्टीव टॅक्नॉलॉजी म्हणजे गेटेक म्हणून एक बरी संस्था आसा. ती गेटेक तांचे खुबशे बरे नवे इन्व्हेन्शन्स इक्विपमेंट्स आसात, ताचें प्रेजेंटेशन जातलें. आमी पळयतात हे जे जर्मन
जर्मन हँगर्स घातले आसात आनी ह्या प्रत्येक जर्मन हँगरान भितर आमी खूब मोठी वेवस्था केल्ली आसा. गेले ते तो हॉल पळयला सांजचे वेळा वेले 6 वरांचेर सावन बरे बरे फेमस आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज हांगा येतले. दे वील गेट कनेक्टेड विथ आवर दिव्यांग स्टुडंट्स. दे वील ट्रेन देम टू डान्स अँड टू सिंग अँड टू परफॉर्म दी कल्चरल एक्टिविटीज सो दॅट तांच्या जिवना भितर आतां कैलाश खेर जी आसात एक फेमस सेलिब्रिटी आसात आर्टिस्ट आसात ते येतले आनी तांचे बरोबर परफॉर्म करतले. सो तो एक परमोच्च असो क्षण आसतलो तांच्या जिवना भितर. अशे अनेक अवधूत गुप्ते जी येतले ते कनेक्ट जातले. सुधीर फडके जी येतले ते तांचे बरोबर गायन करतले. अशे बरे कलाकार आसात तांचे बरोबर आमचे दिव्यांग भाव भयणी तांचे बरोबर आनंदान हांगा परफॉर्म करतले. So it is overall enjoyment, fun, entertainment, a purposeful dialogue, मागीर inclusivity, आमकां film screening. So everything is available. Assistive technology, आमचे aids, appliances, devices, implants, everything is available in International Purple Fest venue. पण ह्या पर्पल फेस्टांतल्यान तुमी ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां दिल्यो खूब बरी गजाल आसा आनी तुमी सांगिल्ल्या प्रमाण आतां खूब तरेन तुमी बरे तरेन आयोजन आंकलां आनी तुमकां यश आवडटा पोरू भशेन अंदूय चड बरे भशेन जावचो हो फेस्ट. तुमकां तुमी खरेंच वेळ काडून आमच्या बरोबर हो संवाद साधलो. इतले बरे आयोजन केले तुमी सांगिल्ल्या प्रमाण आनी आमकां इतले बरे तरेन दिव्यांगांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो ह्यो आयकून खूब बरें दिसलें. सो तुमकां देव बरें करूं.